हांगासर काही वेळ 7-8-9 जाणां सुमार पुतळो जळ्ळो बाबू आसगांवकार आनी नवेशे भुरगे म्हाका दिसले म्हाजें लोकांक आव्हान आहा पुतळे कितलेय जळ्ळे आनी कितलेय फाटी जळयले बाबू आसगांवकर हो 2027 इलेक्शनाक रावतलोच एक म्हणजे अनाउन्समेंट पहिली सुवातेर म्हटल्यार ह्या मतदारसंघात गेली 25 वर्सां काम केलें तळागाळांतले लोक जे बारीक समाज हा तो हांवें लागींसान पळयलो तेंचे कितें कितें अडचणी आहा ते लागींसान पळयलेले आनी तेणें सोडलेले आज ह्या मतदारसंघात जे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आयल्या ते आमच्या लोकां खातीर बरोबर रावन आमी मतदारसंघात काम केलें तेजो निर्णय म्हणून बाबू आसगांवकर 4 फावटी निवडून आयले हो बेश्टोच येवना जे प्रोजेक्ट जे अधुरे रावल्या तेच फुडें व्हरपाक ह्या आमदारांच्या जावना तें तुमकां दिसता एअरपोर्ट जालो आयुष हॉस्पिटल जालें इंटरनॅशनल लेवलाचो स्टेडियम हाडलो जागो आपल्या हातीन घेतलो पण काम चालू जालें रवींद्र भवनाक जागो दिलो पण काम चालू जालें ह्या पेडण्या म्युनिसिपालिटी आमी इंडोर हॉल हाडलो इंडोर स्टेडियम हाडलो 35 कोटीचो म्हणजे जे जे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आहा ते आमचे आमी आनी आमच्या लोकांनी काम केल्लें दुसरी आज म्युनिसिपालिटी तुका तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता जी नवी इमारत तयार जाता तेजे वयल्यान अनेक कम्युनिटी हॉल ते सायडीन जावपाक जातलो बाजार बिजार सगळो आमचो पण तेजें कामच स्टार्ट जावंक ना वर्क ऑर्डरच दिवना काम कंप्लीट फायल हांवें कंप्लीट केल्ली ती सारकी काम ऑर्डर दिवपाचें काम चालू करपाचें फायनान्शियल एप्रुवल सगळें आहा पण काम स्टार्ट जालें ह्या रितीन पुलीस स्टेशन हें आमी केलें हांव आसता एक्सायज ऑफिस तुगेलें डिपार्टमेंट सगळें हांवें केलें तशेंच गोरगांव धरून ते आमचे मतदारसंघात जे जे ब्युटिफिकेशन आसा व्हडले व्हडले करोडे जे व्हडले प्रोजेक्ट जे कमलेश्वर आमचे देवस्थान दुसरें भुमिका देवस्थान ही सगळे ब्युटिफिकेशन आमचे थंयचो ग्राउंड हांवें हाडलो थंयचे तुगेले रोड हॉटमिक्स रस्ते सगळे कडेन हाडले कनेक्टींग रोड आमचे हायवे जी सुरू जाल्ली तेज्या खातीर सुद्दां सीएमाक उलोवपी हांव कारण सारको जावंक ना म्हणून आनी आमकां त्रास जाता म्हणून सर्विसींग रोड ना बायपास सारके जावंक ना तशेंच कनेक्टींग रोड व्हडले व्हडले ब्रीज दळण ब्रीज थर्मास ब्रीज तशेंच पिर्ण ब्रीज दोनूय ब्रीज हांगा जळारी प्रोजेक्ट ह्या रितीन जे प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले आहात ते सगळे म्हाजे टायमाचेर हांवें फुडें आज उदका खातीर आमी इतले तळमळटाले जो वॉटर प्लांट जो आहा चांदेर तो 15 MLD आमी हाडलो तो पावना अख्ख्या पेडण्या तालुक्यात गोरगांव मिरगांवचे आमचे लोक आहा ते आर्ट मारपा लागले सो तेज्या खातीर दुसरो प्लांट आमी केलो अख्ख्या पेडण्या तालुक्यात मेळपा जाय फावंडेशन घातलें फायनान्शियल एप्रुवल दिलें पण काम थंय खंय अडकलें तें म्हाका खबर ना हेच्या बद्दल ह्या मतदारसंघात आवाज आमी उठयतात पण तो आवाज जे काम पेंडींग उरला तो आवाज म्हाका विधानसभेत दिसता आनी काल भुरग्यांनी जो म्हाज्या बद्दल हें केला आज जे पुतळो जळयलो हेचो अर्थ कितें ते खरें म्हटल्यार भुरगे यूथ भुरगे आसलेले आतां त्या 4 जाणांचे तरी तेजे भितरले काम केलें पुरो ह्या आमदारान काय तांकां बेश्टे यूज करून घेवपाचें आनी तांकां आनी खंयचे खंयचे रस्त्यार घालपाचें कारण म्हाका रिपोर्ट मेळटा ते भाशेन हे जे भुरगे आहात ते सगळे गॅमलिंग हेजे भितर इनवॉल्व जाल्यात कळ्ळें पण हांव मागता तेंच्या कडेन हेंकां सुदारून बरें हेजेर हाड आनी तेंची कामांय कर म्हणून ते म्हाका ते उलयतना म्हणटाले की पुलीस सगळे आपलें काम कर पुलीस करतलेच न्ही पुलीस करना हो धंदो कसो मेळटलो पुलीस स्टेशन म्हणटा ते आज कंट्रोलाचेर आमचे आमदाराच्या कंट्रोलाचेर चलता ते आमी आतां तेजेर चड उलोवपाक कित्याक वचना पार्टीन आमकां सांगलें की आमी तुमच्या दोनी हेजे मनशाची नोंद घेतल्या म्हणून आमच्या कामाक तेज्या खातीर हांव घे पण काल जे फरक हांवें पळयले कालचो हेजे भितर की जे 8-9 जाणां आसलेले तेंच्यांनी तो पुतळो जळयलो आनी हेचेर कितें लोकशाही काबार करपाक सोदतात काय
गुंडागिरी आनी वाडोवपाक सोदता म्हणजे हे एक तरेचे खंयचे तरेन वारें व्हांवपा लागले आसा म्हणून काल तेजेर कंप्लेनी आमी केले आतां हेजेर म्हाजें इतलेंच आव्हान आहा ह्या आमदाराक की जाता तितली ह्या भुरगे समज तुजे न्ही आनी ह्या भुरग्यांनी जेवन अशें केल्लें आहा जाल्यार तेणें एक्शन घेवची तेणें आमच्या सीएमाक सांगचें ह्या पुलीस स्टेशनाच्या वॉर्निंग दिवचें की ह्या भुरग्यांक आड म्हूण अरेस्ट करता हेजेर आमी इतलोच आव्हान करता की हें पुलीस स्टेशन आज जें आसा तें लोकां खातीर आहा काय त्या आमदारा पुरतीच आहा आनी ह्या भुरग्यांक कोणें धाडले ह्या आमदारान धाडले की ह्या पुलिसांनी धाडले आपले साल्वार करपाक आपले सांबाळपाक नाजाल्यार तेजेर एक्शन घेवप हेजे खातीर ही खास ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतली आहा. तुम्ही पळयतात GNH. Lagi muji mai, मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले मुझे पाशी हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरें हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅकविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आनी मग दोतोरा घेवत मरे पळय